अपघात जाल्ल्यान उत्तर गोंयचो खासदार आयुष मंत्री श्रीपाद नायकाचेर गोंय मेडिकलांत उपचार चालू आशिल्ले. ताच्या भलायकेन सुदारणा जाल्ल्यान दोतोरांनी ताका घरा वचपाची परवानगी दिल्या. बुधवारा सकाळी श्रीपाद नायकाक इस्पितळांतल्यान डिस्चार्ज दिलो आसलो तरी आजून जाय तशी श्रीपाद नायकाची भलायकी बरी जाल्ली ना. देखून लोकांनी आपली खबर घेवपाक गर्दी करची न्ही अशें जाहीर केलां. I want to thank Honorable Prime Minister, Honorable Raksha Mantri ji and all other ministers, senior ministers and everyone and party officials. Goa Safe, then Honorable Chief Minister, Honorable Health Minister and all the party workers. Because of their support and blessings, we are able to overcome this. एक जबरदस्त ॲक्सिडेंट म्हाका कर्नाटकाक जालो आनी खुबूच आमच्या कुटुंबाची हानी जाली. गोवा मेडिकल कॉलेजीचो स्टाफ, डीन, मंत्री, मुख्यमंत्री हांणी सगळ्यांनी ज्या पद्दतीन म्हाका हांगा हाडपाचे प्रयत्न केले, मुळांत मुश्कील आशिल्ले, परंतु हांगा पावलो आणि ज्या पद्दतीन ट्रिटमेंट दिलो आणि हांव जवळ जवळ हो म्हयनो, एक म्हयनो 10 दिसां नंतर परत उबो जाल्लो आसा. आज डिस्चार्ज घेता. हो एक खरें म्हणजे चमत्कार आसा. आज गोवा मेडिकल कॉलेज इतली सक्षम जाल्ली आसा, हांव ठामपणे सांगू शकता की जी टीम, सगळ्या फॅकल्टीची टीम जी हांगा वावरतात तांचे सगळ्यांचे अभिनंदन. तांणी शर्तीचे प्रयत्न करून आमी ह्या देशांत कांय कमी ना हें सगळें दाखोवन दिल्लें आसा. चीफ मिनिस्टर आनी हेल्थ मिनिस्टर ज्या पद्दतीन ह्या गोवा मेडिकल कॉलेजच्या उदरगती खातीर जे वावरतात, तांणी सगळ्यो गोश्टी ह्यो सगळ्या दृश्टीचो अपडेट करून फक्त इन्फ्रास्ट्रक्चरच तर नवीन गोश्टी हांगा हाडल्या, टॅक्नॉलॉजी हाडल्या, नवीन बिल्डींग उबे केल्या आनी जगांतले, देशांतलें एक मोठें बरें हॉस्पिटल अशें मान्यता निश्चितपणे ह्या GMCक मेळ्ळ्या. हांव सगळ्या डॉक्टरांचें मना पासून अभिनंदन करतां. खास करून चीफ मिनिस्टर आनी हेल्थ मिनिस्टराचें अभिनंदन करता की ताणें बरो स्टेप घेवन ही जी काही सुदारणा केल्ली आसा तातूंत निश्चितपणे गोंयचें आरोग्य हें बरेंच सुदारतलें. आनी जेन्ना आमचे कडेन वेवस्था आसता तेन्ना आमकां भिवपाची कांय गरज आसना. आयुष मिनिस्टर ऑनरेबल श्रीपाद भाऊ आज डिस्चार्ज जाता गोवा मेडिकल कॉलेजांतल्यान. तांचो कंप्लीट ट्रिटमेंट जावन आज ते कम्फर्टेबली घरा वता. आनी तुमकां खबर आसतलें की तांची एक मोटर व्हेहिक्युलर एक्सिडंट जालो हाय वेलोसिटी कर्नाटकान आनी तांकां हाडिल्ले हांगा. जेन्ना तांकां हाडिल्ले तेन्ना तांची परिस्थिती खूब बिकट आसली आनी व्हेरी क्रिटिकल आसली. ह्या परिस्थितीन तांकां हाडले विथ लो प्रेशर, व्हेरी लो हिमोग्लोबीन, आनी ह्या परिस्थितींतल्यान आमी तांकां रिवायव केले डायरेक्टली ICUन एडमीट करून. आनी रातभर तांचे सगळे फ्रॅक्चर्स जे आशिल्ले, मेजर सुप्रा मेजर फ्रॅक्चर्स फिक्स करून तांकां आमी एक 15 दीस ICUन दवरले. ICUन तांची सगळी कॅर घेवन तांचे वायटल्स नॉर्मल करून तांची रिकवरीचेर सद्दां आमी लक्ष दिवन आज ते सगळ्या बातेन रिकवर जाल्ले आसात. तांचे फ्रॅक्चर्स सुद्दां बरे हील जातात आतां. आनी ज्या प्रमाणे तांची स्टेबिलिटी आनी रिकवरी पळयल्या आमी, जशी क्विक रिकवरी जाली ती पळयल्यार अशें दिसता की ते आज घरा वचूंक शकता आनी रेस्ट ऑफ द ट्रिटमेंट तांच्यांनी घरा घेवंक शकता.